त्या लोकांच्या दोळ्याक उदक लायता सरकार गोंयचे जनतेक आनी आमदारांक फटयता. एश्युरन्सांचेर ते सिरियस ना. एश्युरन्सां दितात आनी फुडें कांय जायना. हांवें अशी पसून एश्युरन्सां दाखयल्या की फावंडेशन स्टोन 2020 घाला एक प्रकल्पाचें रोखडेंच सुरवात जातलें म्हणलां. आज 2026 पसून कांय फुडें कांय जावंकूच ना. अश्यो वस्तू खूब आहा. हांव तुमकां कंप्लीट हें घालता. तुमी ओगी एक कितले पर्सेंट काम जावंक लागतलें? कांयच जावंक ना रे. एश्युरन्सांचे सारकी तशी जर पळोवंक गेली जाल्यार एक 60-70% एश्युरन्सीस आर ओनली ऑन पेपर. दे आर ऑन ग्राउंड एश्युरन्सीस हॅव नॉट बीन फुलफिल्ड. सो पेपर कम्प्लायन्स म्हणटा पळय पेपर कम्प्लायन्स आहा. डिपार्टमेंट सांगता हें अशें तशें तशें सादी वस्त. स्टेट बँक ऑफ इंडिया 3 लँग्वेज फॉर्म्युला म्हणटा तूं कोंकणीन कोण उलयत ना स्टेट बँकेन म्हणून हांवें एक दीस पॉयंट आवट केलें. मुख्यमंत्र्यान कितें सांगलें रिजनल हेड स्टेट बँक ऑफ इंडिया कडेन आपूण उलयता. हांव तुका एक सादें सांगता उलयता म्हणटा आतां म्हजो प्रश्न कितें आहा की मुख्यमंत्री उलयलो जाल्यार उलोवन कितें जालें हें इंटरव्हेन्शनाचो रिजल्ट कितें जालो. उत्तर कितें येता जाणा तूं ऑफिशियल लँग्वेज डिपार्टमेंटांतल्यान दीस मॅटर डज नॉट पर्टेन टू ऑफिशियल लँग्वेज. कोणाक लागता सर तुका? आतां कोणाकूय लागून आतां मुखेलमंत्री उबो रावला. ताणें सांगलां की आपूण रिजनल हेडा कडेन उलयता. उलोवन कितें जालें काय म्हणून जर आमी विचारता जाल्यार तो सांगता इट डजंट पर्टेन टू. पंढरपुराक भक्त निवास करता म्हणून मुखेलमंत्र्यान पयर भाशण कितें सांगलां की आपल्याक परतो मुखेलमंत्री करात तें कंप्लीट करपाक. आतां आमी म्हणला ताजो प्रोग्रेस कितें जाला जाल्यार हें येता की दीस डज नॉट पर्टेन टू अस सोशल वेलफेअर सांगता. कितें दॅट मिन्स तुमी फक्त काम करपा खातीर करतात कितें तरी बरोवन धाडटात फुडें फुडें कांय तुगलत ना न्ही. सो बेजिकली सरकार अश्युरन्सीचेर सिरियस ना. इवन चेअरमॅन अश्युरन्स कमिटीन सामकें खर टिका केल्ली आहा सरकाराचेर खूब कडेन. तो आतां पार्टी गव्हर्मेंटाक सपोर्ट करता म्हणून ते सांगचो ना. दुसऱ्यांक तुमी विदेशाक विचारूंक येता हय सांगता तुका. सो अशें सिद्ध जालां की सरकारान प्रेसींग इश्यूज जंय आमी साद्याचे सादे इश्यूज आतां स्ट्रे डॉगाचे इश्यू कितें करता केलां काय म्हणून प्रॉमीस केलें आमी हें करतात पॉलिसी हाडटात नवी निळखंडान नवी पॉलिसी हाडटा म्हणून हांवें दाखयली की पॉलिसी आसा म्हणून. तो म्हणटा ना आतां आमी ती शार्पन करतात. प्रोग्रेस झिरो. आतां आन्सर कितें दिता ते लोकल बॉडीचें काम. इतले फंड जे आसा बजेटान अरे बाबा फंड बिंड सगळे इव्हेंटांक मोडटात आनी पयशे खातात. हो फॉर्म्युला हे सरकाराचो. कांयच करप ना. इव्हेंट करप लोकांक पिशे करप. इफ यू डोंट हॅव ब्रेड ईट केक मारी आंतोनेत म्हणून तेणें सांगिल्लें ते करतात. आमी जाल्यार उदकाक फातीशेर उदक ना हे करतात इव्हेंट. उदक हाडपा खातीर इव्हेंट म्हणून करपाक आहा ते कळ्ळें तुका न्ही. अशी हांची परिस्थिती आहा. What is the role of assurance committee then? Our role is, my role as the opposition, is to point out that assurances given on the floor of the House have not been fulfilled. In what way they have not been fulfilled is for me to give a report. This was what was promised, this has not happened. It's for them to prove me wrong. They haven't proven me wrong. On the contrary, they have agreed with me and they have said we are writing back to the government for clarity on many issues. You can ask the chairman of the committee whether what I'm saying is right or wrong. सर एश्युरन्स फुलफील जायना ऑपोजिशन कशें टॅकल करतले हे पेंडिंग हे आमी लोकांच्या कोर्टान व्हरतले. This is the people's court. This is the temple of democracy. Next is the people's court. We are going to the people's court soon. काय इलेक्शन रद्द करतले. इलेक्शन काय रद्द करूंक जायना. आतां कितें हे भुरगे जेनझी बिनझी आयल्या म्हणून मातशे फुडें व्हरत ते भिवन तांकां. पूण केन्ना जाल्यार केन्ना आसात न्ही. आयचे मडे फाल्यां करूंक जाता. आयचे मरण फाल्यां करूंक जाता. पूण हांकां सरकाराचे मरण आसात न्ही ते. असेंब्ली केन्ना म्हाका विचारता. 31 ऑगस्ट म्हणला पूण कितले दिसाचे ते अजून सरकारान डिसायड केले? नांवा खातीर करता म्हणटकीर तुका कळना. सरकार जर एक आठवड्याचे वयर घेता जाल्यार हे सरकाराचे हांगा देंगा पंचाक वता जेवची सगळे काडा अशें कसो वता तो. एक आठवड्याचे वयर व्हेल जाल्यार कित्याक जे भशेन सगळे तरेचे वारे मारता ताजेर ही असेंब्ली आनी व्हडली घेवन कांय तांकां
ते दिवे लावंक शकचे ना असेंब्लीन ते एक्सपोज जातले अंडर युटिलायझेशन ऑफ बजेट मिसमॅनेजमेंट ऑफ फंड्स अँड नो टायमलायन्स फॉर एश्युरन्स हे इश्यूचेर ते एक्सपोज जातले. सर असेंब्लीक प्रिपेर्ड आहा तुमी आणि ऑपोजिशन फुल्ली हांव सदांच प्रिपेर्ड आसता हांव एवर रेडी बॅटरी थँक्यू आमी आनी केन्ना प्रिपेर्ड ना म्हणून तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.